नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। शिंदळकी वेवसाय आटपात हाडपा खातीर आंतरराष्ट्रीय समन्वयाची गरज, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। शिंदळकी वेवसायाचेर आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे पणजेंत उक्तावण। कुडचिऱ्या जावपी प्रकल्प निमणे जातलो रद्द, नियोजीत प्रकल्प रद्द करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांची माहिती। आके मडगांवां अनवळख्या मनशा कडल्यान एका व्यक्तीक पिस्तॉल दाखोवन धमकोवपाचो यत्न, पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल, फुडलो तपास चालू। हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या होंडाच्या गावडे जोडप्या कडल्यान 43 लाखांचे भांगर जप्त। म्हापशेच्या ICI बँकेत भांगरा वस्तू घाणाक दवरून दुबावितांनी काडिल्लो रीण। आपे व्हाळ प्रियोळच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात एकल्याक अटक। अशा तरेच्या हायसाक बळी पडूं नाकात, SP सुनीता सावंताचें आवाहन। पिळगांवच्या लोकांनी एकठांय येवन आडयले मिनाचे येरादारी करपी ट्रक। SOP पाळी नासतना पिळगांव सारमानस रस्त्या वयल्यान चलता मिनाची येरादारी, लोकांची कागाळ। आनी आतां खबरो विस्तारांत। शिंदळकी वेवसाय हो ट्रान्सनॅशनल विशय जावन आसा। ताका लागून शिंदळकी वेवसाय आटपात हाडपा खातीर गोंयचे शिमेवयली राज्य आनी आंतरराष्ट्रीय समन्वयाची गरज आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। शिंदळकी व्यवसायाचेर आळाबंद हाडपा खातीर राजधानी पणजेंत आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं जालें। गोंय हें फामाद पर्यटन राज्य जावन आसा। पर्यटना वांगडाच गोंयांत शिंदळकी वेवसाय वाडपाक लागला। शिंदळकी वेवसायाचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस प्रशासन आनी लोकांच्या सहकार्याची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। taking the penal actions against all those involved in sex trafficking, whether they operate within a Goa or across border. Goa, like many states, face the unique challenges as a destination for the sex trafficking. Our federal structures where crime and welfare fall under the state's jurisdiction sometimes make it difficult for us to tackle the trafficking effectively when the source lie outside our border. Trafficking is a transitional and interstate issue. It is clear that united efforts is required. These consultations today is a step towards building those vital bridges between the state and also between the nation. We must strengthen the cooperations between the Goa and the source state and countries. Only through the collaboration between the law enforcement agency, policymakers and civil society can we build the robust network needed to combat trafficking in all its forms. I look forward to hearing the insight and recommendations that will emerge from your discussion over the next 2 days. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दिवचल आनी दोडामार्ग वाठारांत फ्लॅट दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपी होंडा 70च्या विदिशा गावडे आनी विजयनाथ गावडे हांचे कडल्यान वाळपय पुलिसांनी 43 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्तू जप्त केल्यात। म्हापशेच्या ICI बँकेत ह्यो भांगराच्यो वस्ती घाणाक दवरून दुबावितांनी 33 लाख रुपया रीण घेतिल्ले। ह्यो भांगरा वस्ती पुलिसांनी ICI बँकेच्या म्हापशे आनी धुळेर फाट्यांतल्यान जप्त केल्यात। फंटी बाबली नावान फेमस असलेले होंडा 70 हांगातले जोडप्यान जे भांगर बँकेन घाण दवरलेले ते वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत जप्त केलेले आसा। एकूण 43 लाखाचे भांगर हे पोलिसांनी बँकेच्यान जप्त केलेले आसा आनी हेतून त्यांचेर विरुद्ध गुन्हा सुद्धा नोंद केलेलो आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की होंडा 70 हांगातले विदेशा आनी विजयनाथ गावडे हे फेमस बंटी बबली जोडप्यान लोकांक फ्लॅट आनी भूखंड दिता ह्या नांवा खाली खोटी कागदपत्रां दिवन तेंच्या कडच्यान पयशे लुबाडपाचें काम केल्लें आनी जेन्ना ह्याचे प्रकरणाचो दुबाव जेन्ना लोकांक आयलो तेन्ना तेंच्यांनी ह्या प्रकरणाचे गुन्हा आसा ह्यो वाळपे पोलीस, दिसोली पोलीस आनी
फोंडा पोलिसांनी नोंद केल्यानंतर पोलिसांनी धडक कारवाई करत त्यांना 23 सप्टेंबराक अटक केली. मात त्यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांची सुटका झालेली असलेली. मात ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरूच असताना काल वाळपे पोलिसांनी वेगवेगळे बँकेचे त्यांच्यानी भांगर घाण दवरलेले ते पोलिसांनी जप्त केलेले आसा. ह्या वेळार धुळेर म्हापसा हांगातले ICICI बँक ह्या बंडी बोबलेन 13,15,228 रुपयाची किमतीचे सोने हांगासर घाण दवरलेले आणि तेतून 9,86,000 रुपयाचे कर्ज हांगा तेंच्यांनी घेतलेले. तशेंच म्हापशा हांगासर ICICI बँकेची शाखेन तेंच्यांनी 30,81,906 रुपयाचे किमतीचे सोने हांगासर घाण दवरलेले आणि तेतून 23,11,413 रुपयाचे कर्ज तांकां मंजूर झालेले असलेले. पोलिसांनी एकूण काल 83,97,134 रुपयाचे सोने तेंच्यांनी जप्त केलेले आसा. मेन म्हणटा जेन्ना हेंच्यांनी बँकेन हे भांगर घाण दवरले तेन्ना तेंच्यांनी खंयचेच तांकां बील किंवा इतर कागदपत्र दिवना तरी सुद्दां तेंच्यांनी बँकेन तांकां कर्ज मंजूर केलेलें आसा. हे वेळार अशें दिसून येता की जे RBIचे बँकेचे जे हे आसता नियम आसता हे नियमाचें उल्लंघन करून तांकां कर्ज दिलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. आपेव्हाळ प्रियोळच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात अजित सतरकराक अटक केल्या. मुखेल दुबावीत पुजा नायकाक 4 दिसांची पुलीस बंदखण. पुजा आणि तिच्या घोवाचे बँक खाते सील करून गाडी लेगीत जप्त केल्या. तरणाट्यांनी अशा प्रकारच्या हायसाक बळी पडचे न्हय, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताचे आवाहन. आपेवाळ प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 14 लाख रुपयाची तोपी घालपी पुजा नायक ह्या बायले आड गुन्यांव नोंद करून तिका म्हादळ पुलिशेन अटक केली. ह्याच प्रकरणात आता आनी एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. अजित सतरकार अशें ह्या दुबाविताचें नांव आसा. चौकशे वेळार पुजा नायक हिणें आनीकूय साबार तरणाट्यांक फसवून पयशे घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ते उपरांत पुलिसांनी तिचे सयत तिच्या घोवाची सगळी बँक खातीं सील केल्यात. तशेंच तिचे कडेन आशिल्ली गाडी लेगीत पुलिसांनी जप्त केल्या. तशेंच पुजा नायक हिका 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या, अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें दिली. पुजा नायक हिणें गोंयच्या विंगड वाठारांतल्या तरणाट्यां कडसून पयशे घेवन तांकां सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखयले. तेन्ना जांचे कडल्यान पयशे घेवन तांची फसवणूक केल्ली आसा तांणी स्वता फुडें सरून म्हार्दोळ तशेंच मडगांवच्या पुलीस स्टेशनांनी तिच्या आड कागाळ नोंद करची, अशें आवाहनूय सुनीता सावंत हिणें केलें. Mardol Police Station has registered an offence under section 1 and 318 of BNS, wherein complainant Gurudas Govind Gowde, he is a resident of Apewal Piriol, complained that in the year 2021, on 2 different occasions, a lady by name Shravani alias Pooja Naik, alias Rupa Palkar, resident of Old Goa, being an employee, posing herself as an employee in the secretariat at Porvorim, induced him to pay an amount of rupees 7 lakhs towards giving job to his son as LDC in the transport department, and further another 4 lakhs from one Meenu Gowde for the same purpose, for giving employment to his wife, and through the said Meenu there was another 18 lakhs taken for giving job to another 2 persons in the PWD department as junior engineers. So thereafter, having not provided the job and not returned the money, Mr. Gurudas Gowde has given a complaint to the police station, which has been registered by Mardol Police Station. We have apprehended said Shravani alias Pooja Naik. She has been remanded into 4 days of police custody. Further, we have seized her 3 bank accounts. We have also freezed her husband's Purushottam Naik's bank account, another 3 bank accounts. We have also seized the Honda Amaze car from the said lady during the course of investigation into this crime. I would like to appeal to all the people of Goa
In case they have come across this lady with this scam, being providing job and having taken money from them, my request to all to come forward and give their complaints at the police station Mardol or Ponda police station, and come forward so that we can keep this lady and find out her other associates in this case. Our investigations and interrogations with respects to them are ongoing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिनाच्या येरादारीचो मुद्दो तापिल्लो आसतनाच पिळगांवच्या लोकांनी मंगळारा राती मिनाची येरादारी करपी ट्रक हाडयले. अस्कीत रस्त्याचेर देविल्ल्या लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली. SOP पाळी नासतना पिळगांव सारमानस रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी चलता अशी लोकांची कागाळ आसा. दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा. मात येरादारी करतना खण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जायना. येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानस रस्त्याचेर धूल पातळटा, तर रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता. ताका लागून त्रास सोंसचे पडटा अशी पिळगांवच्या लोकांची कागाळ आसा. फाटल्या आयतारा जाल्ले पिळगांवचे ग्रामसभेत मिनाचे येरादारीचो विशय तापिल्लो. मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक मंगळारा रस्त्याचेर देंवले. मीन खाली करून येतना रातच्या 7:45 वरांचेर सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर लोकांनी कांय ट्रक आडायले. सुमार अर्दे वर हे आंदोलन चल्लें. नेम पाळून मिनाची येरादारी केली ना जाल्यार परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. आयज आमी हांगा पिळगांव जंक्शनाचेर उबे आसा. हेच्या पयलीं हांव सारमानचेर हांगा उबे आसलेले. जेन्ना एक म्हाका कॉल येयलो की तुमी मॅडम येवन पळय हांगा रेबो जाला म्हणून. अक्षरशः सारमानचेर चलपाची परिस्थिती नासली. कॉन्टॅक्ट जो दिला पळय तो कोणूच नासलो न्ही. अक्षरशः ट्रकाची समजांनी लोक फेरयेसून अशे येताले, तांकां तांचो जीव मुठीन घेवन येवपाची तेंची परिस्थिती आसली. हांव 1 वर थंय रावले. 1 वर रावल्या नंतर तांकां आमी सांगलें जाल्यार आमकां कोणीनूच येवन तो पळयलें सुद्दां ना आनी विचारूंक सुद्दां ना. मागीर ते आमी क्लियर केलें. आसूं टायम जालो म्हणून आमी येयली. जेन्ना न्यू प्लांटार येयले जाल्यार हांगासर वयर येवं जाल्यार हांगा सेम परिस्थिती आसा. तुमीच म्हाका सांगात आमच्या लोकांनी कशें जगपाचें हांगा. हेंचो टायम आसा आतां 5:45. आतां टायम कितलो जाल्लो आसा हांगा. आमी कोणाक पळयतली, लोकांक पळयतली, ह्या गांवाक पळयतली काय आमी आतां ह्या ट्रकांक हांगा पळोवपाचें. कोणाक कितें जालें जाल्यार लोक येवन सरपंचातीक जाप विचारता. पूण ह्या पंचायतीक आमकां फोन सुद्दां केल्यार कोण हांगा येवन पळयना. आतां पुलिसेक कितलो टायम जालो आमी आतां कॉल केला. तुमी तांकां येवन टायमींग विचारा. कोणूच अजून पर्यंत हांगा पावल्लो ना. आतां जर फुडें एक समज कितें अकस्मात घडलें आसत जाल्यार ताका आतां तुमी गांव जाव जाल्यार तुमी कोण आसा ते येवन पळया. पंचायतीन म्हणल्यार सोचो टायमींग आसा, SOP आसा, सोचो टायमींग आमकां आसा तेंचो. त्या टायमा प्रमाणे तेंचो टायम आतां खूब जाल्लो आसा. त्या टायमींग ते पावोंक तांकां लेट जाला खूब सद्या आतां. हो जो मेन रोड आसा पिळगांव जंक्शन, ह्या जंक्शनाचेर असो प्रॉब्लेम जाता आणि हे जे SOPचो जो टायम आसा हे फॉलो करिनासलो असल्या कारणान हांगासर जे चिखल आनी हे जाता पळय लोकांचे खरेंच धोकादायकचे जीवन जगचें पडटा अशें जाल्लेलें आसा. आनी जो पर्यंत हे SOP पाळिना तो पर्यंत आमी अशेंच हांगासर आडयतले आनी बंद करतले. ही हांव तुमकां एक शिटकावणी कशी दिता की ह्या पब्लीक रोड हो आमचो. पब्लीक रोडाक आमी आडोवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक बायपास करून मडगांव नगरपालिकेत नोकऱ्यांची जायराती काढल्या. सरकारी नोकरेत पारदर्शकता उरची म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडले. मात मडगांव नगरपालिकेत काडिल्ले पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक कुशीक दवरून भायल्या भायर प्रसिद्ध करता हाचेर प्रभाव नायक हांणी आक्षेप घेतला. नोकरेक पात्र आशिल्ल्या उमेदवारांचेर अन्याय जावचो न्हय अशें प्रभावाचें म्हणणें. 2 दीस पयलीं आमचे गोंयचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक स्टेटमेंट दिल्लो की ग्रुप सीचे जे रिक्रुटमेंट आसतले ते इट हॅज टू गो थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान तांच्यांनी कित्याक वचपाक जाय म्हणिल्लें ताकी हातूंत भितर एक ट्रान्सपरन्सी उरची ओवरऑल प्रोसेसान. आनी दुसरें जो मनीस त्या पोस्टाक सुटेबल आसा ताकाच एलिजिबल आसा ताकाच तो पोस्ट मेळचो म्हणून बेसिकली ऑन मेरिट्स. आनी ते तशेंच जावपाक जाय. पोस्ट म्हणटे ऑन मेरिट्सूच मेळपाक जाय जाल्यारूच त्या पोस्टाक तुमी जस्टीस करपाक शकतले आनी लोकांकूय. आतां हे सगळे स्टेटमेंट आसतना पासून काल मारगांव म्युनिसिपालिटीन थोडे जॉब्स एका पेपराचेर मार्केट केले. तातूंत भितर 11 LDC जॉब्सूय आसा. एक सायट सुपरवायझर आनी एक असिस्टंट मेजनाचो जॉब आसा. सो हातूंत भितर थोडे जॉब्स आसा ते ग्रुप सीन येतात. आनी हे सगळे काडटना तांच्यांनी पळय जो डायरेक्ट मार्केट केला
स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडीन दवरून हे कित्याक केलां हाजे फाटल्यान हेतू कितें हाजे खातीरूच हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलां. कित्याक म्हजे प्रमाणे जे जॉब्स आसा ते मेरिट्साचेरूच वचपाक जाय, ताकी खंयच्याच मनशा कडेन स्पेशली भुरग्यां कडेन, कित्याक की हे जॉब्स पळय जे आसा तांची जर हांवें क्रायटेरिया वाचली जाल्यार भुरगेच ह्या हांकां जे यूथ आसा आमचे युवा आसा ते सगळे अप्लाय करपाचे आसा. तांचे कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आनी कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आमी तें ऑब्जेक्शन हाडलां. तशेंच हालींच सीपीन सगळ्यांचे प्रमोशनां करून उडयल्लीं आसा, सो हांचेरूय तुमचें कितें म्हणपाचें आसा? ना, प्रमोशन केला ती गजाल वेगळी, पुणून तरी आसतना फाल्यां तांकां पासून जर ह्या पोस्टान प्रमोशनार हाडटले आनी बाकीचे लोक जे पळय हांकां अप्लाय करतले ते तांच्यांनी वेटेज पळोवपाक जाय. जो पळय मेरिट्साचेर चड बरो आसा ताकाच ह्या जॉबाक घेवपाक जाय. कित्याक ज्या जॉबाक दुसरो मनीस सुटेबल ना ताका जर घेतलो जाल्यार तांकांच त्रास तो, आनी लोकांक आनी त्रास, पयलींच त्रास जाता. म्हणटकीर तांच्यांनी दे हॅव टू गो ऑन मेरिट्स म्हज्या प्रमाणे. कित्याक हातूंत तांकांय त्रास जावचो ना आनी खंयच्याच मडगांवकाराक त्रास जावचो ना. हांव फक्त मडगांवचे रिलेटेड म्हणून उलयतां. पेडणे तुयेच्या सतीदेवी महालक्ष्मी देवळांतली एका अनोळख्या चोरान फंडपेटी फोडपाचो यत्न केलो. सदर सगळी घडणूक देवळांत बसयल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाली. संबंदीत चोरान फंडपेटयेचें लुकसाण केलें. ह्या विशीं देवळाच्या अध्यक्षान पुलिशींत कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी CCTVच्या आदाराचेर दीपक कोर्ते ह्या तुयेच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या घडणुकेचे फुडले तपास चालू आसा. राज्यात सध्या परतीच्या पावसान अचकीत हाजेरी लायिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. शुक्रारा सांजेर शिगांव बिंबळांत रावपी दिनेश देसायाच्या घरा फाटल्यान वीज पडिल्ल्यान बरेच लुकसाण जालें. पळोवया पुराय बातमी. फाटल्या शुक्रारा सांजे वेळार सुमार 5 वरांचेर परतीच्या पावसान बरोच नेट धरिल्लो. ह्या पावसात शिगांव बिंबळांत रावपी दिनेश देसायाच्या घरा फाटल्यान अचकीत वीज पडली, जाका लागून ताच्या बागायतीत आशिल्ले सुपारी, माडयो तशेंच केळींचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. वीज पडिल्ल्यान उदकाची टाकी पडून फुटली, तशेंच घरांतले स्विच बॉक्स आनी हेर विजेचेर चलपी यंत्रणा धरून सुमार 1.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती घरमालक दिनेश देसायान दिली. देखून ह्या विशीं शेतकी खात्याक कळोवन लुकसाण भरपाय मेळोवपाचो यत्न आसतलो अशें घरमालकान सांगलां. जोगल्यो मारपाक लागल्यो आनी एक गडगड येयलो आनी माडार वीज पडले आनी माडयेचेर थंयच टाकी बिकी आसलेली आमची. घरांतले मागीर TV जळोन गेली, फ्रिजाक हें जालें, फ्रिजर गेलो, एक माड मेलो, 2 माडयो मेल्यो आनी ती टाकी जी आमी आसली ती तेजी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली ती मोडल्यानी टाकी वयल्यान सकयल पडली आनी टाकी बी फुटली. कितले अंदाजे लॉस जाले शकता? मातशें म्हटल्यार माडयो धरून जावन घरांतलें सगळें सामान धरून 1.5 लाख वयर आहा. म्हणजे लायटीची कनेक्शन बी कितें आहा ते जळे बी कशी ते प्लग आसले ते जळे सगळे जळे, वायरींग बीन मातशी जळी. ओके. आणि मागीर तुमी ह्या संदर्भात सरकारा कडेन कृषी खात्या मार्गाचे बी निवेदन दिलें? ना, सध्या तरी कांय करूं ना. पूण दितले. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आपूण मात्तूय समाधानी ना. ह्या वास्तूचे पवित्रे म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना असो निश्कर्श टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरेन काडलो. सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीची पळोवणी केल्ली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केंकरेच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ल्या समितीन सोमारा कला अकादमीची पळोवणी केली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात त्रुटी आसात, मात ह्यो त्रुटी सुदारपा सारक्यो आसात अशें मत विजय केंकरेन पळोवणे उपरांत नोंदयल्लें. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कला अकादमीचे काम सामकें ना, कामाचो दर्जो साप्प उणो आसा, कामात घोटाळो जाला अशे जायते आरोप ह्या नादी जाल्ले. पूण कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्स समितीनूय हे काम सामकें जावंक नाशिल्ल्याचो निश्कर्श काडलो. तशेंच 10, 11 आनी 12 नोव्हेंबराक कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन परतून कला अकादमीची पळोवणी करतले अशेंय केंकरेन सांगले. म्हाका दिसता
पर्संटेज म्हळ्यार पासिंग जावना, नॉट इवन पासिंग मार्क्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. यू खूप करपाक जाय, खूप. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत, पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. देर इज मेनी इश्यूज आनी ती वास्तू म्हणून ताचे कितें तरी जे आसत, कितें म्हणपाचें आमी पावित्र्य म्हणटा, म्हणजे ते भितरल्यान येवपाक जाय. ते तुमकां अशेंच थंयच्यान येना, ते भितरल्यान येवपाक जाय. ताजे खातीर आय एम व्हेरी सॅटिस्फाईड विथ दी टास्क फोर्स कमिटी, कारण हातूंत जास्त परफॉर्मर्स आनी हे आसत. ताका लागून हांव गॅरंटी दिता आतां जें काम जातलें न्ही ते 100% ऑनेस्टली जातलें. वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिझॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लेम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसा, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसा, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिक्सचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. सो वी हॅव अ लिस्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लेम. ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी घेतली. वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लॉस एंजलिसात जावपी पॅरालिम्पीक खेळांत गोंयचे स्विमर्स वांटेकार जावचे हो आमचो हेत आसा. पॅरा खेळगड्यां खातीर गोंयांत जायत्यो सुविधा आसात. ज्यो सुविधा ना त्यो उपलब्ध करून दिवपाचेर आमचो भर आसतलो, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्तीच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. पेरिस ओलंपिक में लास्ट टाइम भी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर सुभाष फलदेसाई गोवा के सभी स्पोर्ट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, मुझे लगता है. लेकिन हम स्विमिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे. लेकिन लॉस एंजलिस में अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसी में हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन की तरफ से कम 10 पार्टिसिपेंट तो पार्टिसिपेट होंगे. और इसीलिए पूरे कोशिश गोवा के सभी जो पैरा ओलंपिक स्विमर है उनकी तरफ से रहेगा. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तालुका बेसिस एट प्रेजेंट ऑल्सो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिव्यांग फ्रेंडली करना चाहिए, वो दिव्यांग फ्रेंडली हम करेंगे. और बाकी सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विल प्रमोट फॉर देम टू पार्टिसिपेट. गोवा बागायतदार सरकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या संचालक मंडळाचेर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार गटान परतून बाजी मारली. बागायतदार संस्थेच्या ह्या वेंचणुकेंत आतां मेरेन सावयकार गटाचो वर्चस्व आसा. वट्ट 19 जाग्यां खातीर ही वेंचणूक जाहीर केल्ली. तातूंत 2 बायलां सयत 7 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाली. ही निवड 2029 मेरेन आसतली. आज गोवा बागायतदार संस्थेची दर 5 वर्सांनी इलेक्शनां जातात आणि सहकारांतली एक सगळ्यात व्हडली संस्था गोंया भितर काम करपी. गोवा बागायतदार संस्थेक 60 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात. आणि अशा समयाचेर ह्या वर्सा जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनात जे हांगासर उबे आसात ते सगळे जाण सगळ्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आसा, सभासदांनी निवडून दिल्ले आसात. आणि संस्था मुखार व्हरपाची आणि ह्या सहकार चळवळ गोंयची जी आसा ती आनीक घट करपाची जबाबदारी जी आसा ती एका अर्थान आमचेर सगळ्यांचेर आसा. गोवा बागायतदार संस्थेन फाटल्या 60 वर्सांची जी प्रगती केल्या ती सगळ्या लोकांच्या मुखार आसाच, पूण हेचेच वांगडा ती आनीकूय मुखार व्हरपाक जाय. आणि त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर, आमच्या सभासदां खातीर आणि त्याच बरोबर आमचे जे ग्राहक आसात बागायतदार बाजाराच्या माध्यमांतल्यान तेंचे खातीर अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपा खातीर कितें करप ही जबाबदारी एका अर्थान ह्या सगळ्या संचालकांचेर आसा. आणि म्हाका विश्वास आसा की आमच्या सभासदांनी जो विश्वास आमच्या सगळ्यांचेर दवरलेलो आसा तेका एका अर्थान आमी सगळे जाण खरे उतरपाचो यत्न करतले. आणि त्यांचो तो विश्वास दाखयल्लो आसा त्या विश्वासाच्या आदाराचेर फुडली 5 वर्सां जी आसा ती संस्था आनीकूय फुडें व्हरतले, उदरगत करतले. हो एक ह्या समयाचेर सांगता. हांगा उपस्थित आशिल्ले जे सगळे आमचे निवडून आयिल्ले, वेंचून आयिल्ले जे आमचे सगळे संस्थेचे संचालक आसात त्यांचे अभिनंदन करता.
दोग जाण आतां हांगासर पावूना पूण एकूण 19 जणांचे संचालक मंडळ जे आसा ते फुडले 5 वर्सां खातीर आमी काम करतले. आउट ऑफ 19 हेजे भितर 7 अनपोज आयिल्ले आनी 12 जणांचे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट आशिल्ले. तेच्या भितर सांगे 3 आशिल्ले, बिचोले 3 आसा आनी फोंडा 6 आशिल्ले. आतां सांग्या भितर पाटील जितेन आनंद एक निवडून आयलो विथ 529 वोट्स. पाटील पांडुरंग शांताराम निवडून आयलो विथ 544 वोट्स. प्रभू दाबोळकर रमेश घनश्याम आयलो विथ 485 वोट्स सांग्यार. बिचोलीन 3 कॅन्डिडेट म्हणजे टोटल 5 कॅन्डिडेट आशिल्ले, भितरले 3 कॅन्डिडेट निवडून आयले म्हणजे 3च कॅन्डिडेट हे आशिल्ले. ताका भितर मुने एलायन्स गौतम निवडून आयलो 532 हितून. मागीर सावयकर रोहन वामन आयलो 509 आनी सावयकर शुभदा मोहनदास आयले 594. बिचोले फोंडा टोटल 9 कॅन्डिडेट आशिल्ले, भितरले 6 निवडून आयिल्ले. त्या भितर चाफडकर पंढरीनाथ श्रीपाद विथ 839, कत्ने हेमंत दुर्गाराम विथ 738, देन प्रभू विकास विश्वनाथ 843, सामंत समीर देवीदास 833, सावयकर नरेंद्र केशव 961 आणि शिलकर महेश साजू 878. टोटल फोंडाचे हे 6 जण झाले. आमचे वाळपय अनपोज जाल्ले आसा. नॉर्थ ST आसा तोय अनपोज आसा, प्लस साऊथ वुमन्स आशिल्ले तेय अनपोज आसा आनी फोंडा वुमन्स आशिल्ले तेय अनपोज आसा. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल